वास्को उपास नगरातल्या अर्धकच्च्या कला भवनाचे निमणे आपाच्या कार्यकर्त्यांनी उक्तावण केले। थंयचे वॉचमनान तांचे मोबायलान शूटिंग काढले म्हणून आपाचे कार्यकर्ते खंय ताच्या आंगार गेले। तांणी ताचो मोबायल काढून घेतलो आणि बरोच उजरायलो। कला भवन खंय तवनासांचो अड्डो जाला। कला भवन आसून नासून सारखेंच भवनाचे काम कितलो तेपूच जाले, अर्ध्यार अडकला। हिंगा नाका जाल्ले भुरगे येवन तरणाटे हिंगा पार्टी करता भितर। म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे त्या भायर आनीक जायत्यो एक्टिविटी चलता, इलीगल एक्टिविटीज ना क्या कर सकते हैं मानने के लिए बोला, लेकिन ये हम तो गार्ड है ना, हमको पहले तो इन्फॉर्म करेगा ना, हमको आवाज़ देने का आ जाओ कि नहीं आओ, गेट के पास ये ना आवाज़ दे कि आना वाला ना डायरेक्ट अंदर घुस गया। ये काला भवन आयज सगळे फोडलेले आसा, लोक येवन चोरता, एंटी सोशल एलिमेंट ड्रग्स घेवन येता हिंगा भुरगे, फकत फाउंडेशन घालता जे आधी पळय काँग्रेस करताली आयज बीजेपी करता, पण हितून क्लियर आसा की बीजेपी आणि काँग्रेस ह्या काला भवनाचेर स्कॅम आसा म्हणून। This is how public money is wasted. इतले मजगती पोंड नोटी कन्वर्ट करपाचे आपल्याक हायच दाखयतल्याचेर एक्शन घेवची म्हणून वाल्मिकी नायक मागता। आपण अनेक 4 उमेदवार डिक्लेअर केले। By the name of Mr. Abhay Avasti started calling me that he wants to meet me urgently म्हणून। सांजो हांव ताका हांगाच सकयल रेस्टॉरंटान मेळ्ळो आनी हांवें ताका केन्नाच पळोवंक नाशिल्लो, पूण ही सीम टू नो मी आनी 5-6 मिनटां उलयतकच ताणें म्हाका डायरेक्ट सांगलें की सद्या इलेक्शन टायम आसा, तुमकां तुमचे ओल्ड 500 आनी 1000च्यो नोटी एक्सचेंज करूंक जाय काय म्हणून। आय वॉज व्हेरी शॉक्ड बाय दीस इल्लिगल ऑफर। आय आस्क्ड हिम हू आर यू आनी तुका कोणें धाडला? तो म्हणलो आपल्याक कोण तरी गाझियाबादचो माथूर साब आसा म्हणून ताणें धाडला म्हणून। हांव आनी ताचे कडेन उलोवपाक गेलो ना, हांवें ताका सांगलें तूं हांगा मातसो बस। हांवें स्ट्रेट पणजे पुलीस स्टेशनान फोन मारलो, थंयचो PSI आयलो आनी ताका तांणी कस्टडीन घेतलो। बीजेपी इन्स्टेड ऑफ कम्पिटींग इन इलेक्शन्स फ्रीली आनी फेअरली तांकां फक्त असले तरेचे पॉलिटिक्स करपाची संवय जाल्ली आसा। एक म्हळ्यार आमचो अजून पर्यंत आमी 32 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले। आमचो 8th लिस्ट आमी काल डिक्लेअर केला, पूण फॉर बेनिफीट ऑफ TV व्ह्युअर्स आज रिपीट करता मातशें। आम आदमी पार्टीचो 8वो लिस्ट, तातूंत आनीक 4 कॅन्डिडेट्स आमी डिक्लेअर करता। पयली म्हळ्यार मडगांव मतदारसंघान श्री संतोष पै रायतुरकर, दुसरो म्हळ्यार कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री एडविन डॉमिनिक वाज। एडविन वाज 38 वर्सांचो IT इंजिनियर। तिसरो म्हळ्यार दाबोलीचो श्री वसंत सहदेव नायक, तांकां गोपी नायक म्हणून वळखतात लोक। 47 year old रामपोणकराचो लिडर, मातानीचो एकदम रायट हँड मॅन आशिल्लो। चवथो आनी लास्ट वाळपय मतदारसंघांच्यान बाब आशिश काणेकर आमचो उमेदवार आसतलो। आशिश काणेकर वाळपय म्युनिसिपल कावन्सिलाचो कावन्सिलर जाल्लो आसा। पुरंडा खातीर दिशांत परब आणि चेतन गांवस। पर्या विश्वजिताक फातरावपाचे केशींत कंप्लेन केल्ल्या 11 जाणांतल्या 10 जाणांक पुलिसांनी धरले आणि बेलार सोडले। एकलो खंय धारवाड आसा, ताचेर गोंयांत नासतनाच आरोप घाला म्हूण अपोजिशन आनी थंयचे बीजेपीचो गट म्हणटा। असलें खंय कांयच ना। राणे फटींग डर्टी पॉलिटिक्स चल्ला। सभेत कितें तरी विचारपाक गेल्ले कडेन विश्वजिताचेच कार्यकर्त्यांनी खंय तांचेर पयलीं हात घालो। तुम्ही काल मिटिंगेन कितें फातर भितर गाळी बी ना तशें कितेंच करून नासलें। वयल्यान आमी तांकां विचारपाक गेले न्हू तेन्ना तेंच्या 2 कार्यकर्त्यांनी आमच्या गळ्यांक धरले, गळ्याक एकल्याच्या कॉलर धरले, एकल्याच्या गळ्याक धरले। आमचे तुम्ही गाळी फातर भितर जाल्यार काय म्हणा? ना तशें काय ना, आमी फक्त विचारपाक गेले। वयल्यान आमकां वयल्यान काय म्हणपाक लागलो तो तुम्ही कितें सोरो बी पिवन गेलेले? ना हांव तरी वयल्यान केन्ना सोरो पियेना, कोणाका विचारलें जाता। आनी बेश्टे वयल्यान आरोप करताय, खोटे आरोप करताय। हांकां फक्त खोटे सांगपाची संवय जाल्या। तुमकां कितें राजकारण कशें दिसता तुमकां? हे राजकारण सामकें घाणेरडें राजकारण आहे तेंचें। काँग्रेस तरी सामकीच पाडी आनी तो विश्वजीत राणे आनी प्रताप राणे सामकेच बाद। कोणी कितें केलें कितें ना तें खबर ना, म्हणून मिटींग चालू आसली। हांव मिटिंगेन नासलो, हांव आसलो सांकळे। तरी आसतना आयज म्हाजें नांव घातलां हांगा मिटिंगेन आसलो आनी बोवाळ केलो, गुणे मारले आनी कितें म्हणून। असली फटिंगपणां करता। आयज लोकांक कळपाक जाय की ही फटिंगपणां करता त्या मनशा वांगडा रावपाक जाय की कोण खरे आहा तेंच्या हरशीं रावपाक जाय ते। आनी तांकां सगळ्यांक बेल आउट केले आतां 10 जाणांक, टोटल 11 जाणां। एकटो धारवाड आसा, धारवाड आसले आसतना तेजी कंप्लेंट घातल्या। तो मिटींग म्हणटा तो पर्या म्हयनोभर नाच असल्या मनशाची कंप्लेंट घातल्या।
आणि तांकां 5,000 बॉन्डाचेर आतां रिलीज केल्यात. ही कंप्लेंट आसा ती खोटी आसा. पॉलिटिकल मोटिवेशनाक लागून ही कंप्लेंट घातल्या. खुबश्यो समस्या आहात त्यो लोकांनी उचलून धरल्यो धारेर आनी त्या संदर्भान हो विशय जाल्लो. आनी जे युवक नवीन आहात ते युवकांक संदी ना, थंय नोकऱ्यो मेळनात, उदक मेळना, रस्ते ना, ह्या उदाहरणासून हे प्रश्नचिन्ह तयार जाल्लो आनी तेतूनसून हो एक वाद निर्माण जाल्लो. तितून आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कांयच हेतू ना आनी कांयच उद्देश ना. त्या बद्दल आनी सांगूंक सोदता की तो जो म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीन जुगार वाडयलो आनी कितें वाडयलो, म्हाका सांगात भारतीय जनता पार्टीचो थंय आमदार ना. जो आमदार आहा तो पर्यायचो काँग्रेसचो आहा आनी कितकीशी वर्सां तो जात आनी तेज्या काळानच हो सगळो वेव्हार जो चालू आहा तो तेज्या काळासून चलत येयल्लो आनी अजुनूय चलता. तेन्ना ताका ज्या गोष्टीक जो मोठेपण जर तो घेता पर्याय मतदारसंघात जाल्यार जी वायट गोष्ट करता ताका तोच कारणीभूत आहा. तेन्ना तेणी तेजेर लक्ष घालचें. कालचो इन्सिडंट जाला ती लोकांनी तेंचे कडेन न्याय मागला तेन्ना तो दंगो जाल्लो आहा. तो झडकोवपाक तेंच्यांनी हो ड्रग्साचो विशय करून फक्त विशय हो डायवर्ट करूंक सोदता की पूर्ण जनतेक कळोंक जाय की बाबा सत्तरीन ड्रग्स चल्ला आनी काल जे तेंचे कितें तोडफोड कितें मारामारी जाल्या हो विशय इसारपाचो. पुलिसांचे एंटी नार्कोटिक सेलान शापोरा ड्रग्सा सयत दोगा गोंयकारांक धरले. 17 लाखांचे ड्रग्स धरला. दोगांक अरेस्ट केल्यात. साईश नागवेकार आनी अंगेश मांद्रेकार दोगांकडच्यान ANCन 300 ग्राम एम्फिटामाइन आनी 63 ग्राम LSD पेपर जप्त केल्यात. पोलिसांनी तांची एक कार, 2 मोबायल आनी 400 रुपया जप्त केल्यात. ड्रग्साचे मोल बाजारात साधारण 17 लाख रुपये आसा. घेऊया एक ब्रेक.